शांतीच्या कुवाराक रायांच्या रायाक गवळी आणि उदेतीचे राय घेवन मोलादीक खाणिको. ती रात बेतलेमांत फांकलो बरोशसो उजवाड थंड वारें महिमेच्या उर्बेन भरलें आनी त्या बाळकाचो परजळ सगळ्या भुमीचेर प्रकाशलो. त्या प्रकाशान आमी संतोसया आनी ताचो परजळ आमचेर फांकोदी म्हूण संतोसन गवया भरुशाचे एक किरण. Berjanji pikiran Mulbawailah Taramude Chimpinake Saunudem Baila Sandesh Kimcha Munshakura. Bitlim Shera Mudyari Bela Mulyitwari Zalmara Balu Jesus Somi Murin Saunaila Munsha Mutlo Down Chakalu. The silent beach sails the seven seas. The rings of change whisper in the trees, and the voice of love crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. This comes to pass when a child is born. Is born. दोन 2021 वर्सा आदी बेतलेमांत जल्मलो एक राय ताका म्हणटात शांतीचो कुवार, पदव्योदार देव आनी सस्नीक बाप. ह्या जल्मल्या रायांच्या रायाक मुरयेच्या बाळकाक खरया नमन आनी गव्या ताका उल्हासाची गितां देवदूता संगी मेळून ह्या पवित्र बाळकास केला. ह्या सोडवणेच्या कुवाराक वंदन गव्या. लॉंग टायम एगो इन बेथलेहेम. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day.
सर्व आम्ही प्रवेश गीताक उभी रावची. मोत्यानीचे वेळी नकालाचे राती पवित्रांतल्यान सगळ्या आमी बापा तुका हसू स्तुती तुझी गावो जेजू आमच्या सोम्या संगी मोत्यानीचे वेळी नकालाचे राती पवित्रांतल्यान सगळ्या आमी बापा तुका हसू स्तुती तुझी गावो जेजू आमच्या सोम्या संगी देव मनीसाला संसार प्रकाश मागला परवशाचे किरणू देला देव मनीसाला संसार प्रकाश मागला जेजू सर्वंता जन्मला देव मनीसाला संसार प्रकाश मागला परवशाचे किरणू देला देव मनीसाला संसार प्रकाश मागला जेजू सर्वंता जन्मला जेजू सोम्याद्वारे सर्व आमची केली वाकणताव पापा तुझी लायलायांचो तरी जेजू कांते कोणी मुनी जालो आमचे खातीर जेजू सोम्याद्वारे सर्व आमची केली वाकणताव बापा तुझी रायांचो तरी जेजू कांते कोणी मुनी जालो आमचे खातीर देव मनीसाला संसार प्रकाश मागला परवशाचे किरणू देला देव मनीसाला संसार प्रकाश मागला जेजू सर्वंता जन्मला देव मनीसाला संसार प्रकाश मागला परवशाचे किरणू देला देव मनीसाला संसार प्रकाश मागला जेजू सर्वंता जन्मला एमिसाचें बलिदान आपल्या जल्म दिवसा संदर्भार देवाकार गजान भेटोवन दिता नातालिया डिसिल्वा लुट्स वाडो मार्क लोबो आर्ला पयलो वाडो जल्म दिवस आचरण करता आसतना बरो जल्म दिवस मागता आसतना आज एमिसाचें बलिदान सगळ्या मुर्दमा पासोती आमी भेटयता ह्या फेस्ताक आधार जावन मुर्दम रावल्ल्या समेस्तांच्या त्या सवां पासोत ह्या मिसा थबळ आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. दाखोवंक दैवीक मनशापण देव आयला मनीस जावन. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मनशा कुळाक देवान दाखयले मनशापणाचे मोगाचे मुकामळ देव मनीस जाल्ले नातालाचे हे घडीत. आदवचे पातका मरिफात मनशा कुळाक दांपलेले सर्गींचे दार जेजूच्या जल्मा मरिफात आनी मनशा कुळाच्या सुटकेचे
आणि सर्वसमाचे देणे उघडले. आज हो संभ्रम आचरण करत असताना मनशापणाच्या करण्या मरिफात देव आमचे थंय जल्मता आणि ताचे दैवीक मुखामळ उक्ते करता म्हणलो संदेश आमकां दिता. तर हे मनशापण शिकोवंक आयिल्लो बाळोक जेजू आमकां मनशापणाचे व्यक्तिकन मोगान दयाळायेन भरलेलो नवो संसार रुपीत करूंक बाळका जेजूचो आदार मागया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचो संदेश आमी आयकलो. दाखोवंक दैवीक मनशापण देव आयला मनीस जावन. मनशापण देवाचें आपुरबायेचें मुखामळ आनी हे मुखामळ ताणें जेजू मडिफात पिडेस्तांक गूण करून, कश्ट नसल्यांक आदार दिवन, दंड सोंसल्यांक सवकासाय दिवन, कुरुड्यांक दीस दिवन आनी ह्या मडिफात मनशापणाचें देवाचें मुखामळ आमकां सोमेस्तांक ताणें दाखयलें. आनी तेच मनशापण जेजून घेतलेलें, देवान घेतलेलें. आज आमी नियाळटा आसतना हेंच मनशापण आमचे थंय, आमच्या बोवारी आसलेल्या लोकां थंय आनी सगळ्या समाजे आमी दाखोवंक आनी आमी मनशापणाचे व्यक्ती जावंक गरज अशी करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागया. आनी नितळ काळजान हो पवित्र संभ्रमच्याक आमची पातकां उणेपण आमी वळखून घेवया आनी नितळ काळजान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. संगता मागया. सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयण्यांनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धारून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवण अपराध. ह्या पासत मागीर हो सदांच सामकार मोरये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kakut ke, sumia kakut ke, Krishna kakut ke, Krishna kakut ke, sumia kakut ke, sumia kakut ke. Mahima Deva Unsargi Ani Shanti Kacha Istam Sonsari Sarvesvara Deva Sargin Charaya Sarvaveda Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Din Vasta Tuja Tor Vaibhavapason Ami Tuka Vakanta Sumia Jesu Krista Mapacha Ityas Puta Sumia Deva Devaची शिल्ये तू संसाराचे पापकार आमची काकून कर. तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे
Jesu Christa, eklos tu povi, eklos tu Ishvar, eklos tu Parameshwar. Amen, Amen, Amen. प्रार्थूया. सर्गेंच्या बापा ही बो पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखांत बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोठ्यांत तो ओंकार मायेचो अस्कत बाळोक जालो. तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसार सोदनी म्हणून आमी तिरबावर्तान सत म्हणटा. देखून एक दीस सर्गार ताच्या संगाता संपूर्ण उजवाडांत तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण मागता. त्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. इसाया प्रवतेच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतेल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाचे सवळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलय, तांचो संतोष सोडयलय. लुवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बोराचें झू, तांच्या कांदावयल्लें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयल्ली. धरणीर जणजणतलीं सगळीं पांयतनां आनी रक्तान लोळयल्लीं वस्त्रां उलपण वतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या कांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बुद्दीनार, पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. हातांत हांव नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो तीर करतलो आनी सांबाळटलो. तळबरांचो सुरेशपूर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतरें. आज आमकां जल्माला तारू, देव जाला मनशा बाळू. आज आमकां जल्माला तारू, तो स्त्री सोमी. आज आमकां जल्माला तारू, देव जाला मनशा बाळू. आज आमकां जल्माला तारू, तो स्त्री सोमी. Silmes coraquin nove, git
सेवा करणा तारो कामका आसल माला Sumya kamcha harsiya namna cheva karna taro kamka sarmala sanka sarmala taro dev salamunsha pado sanka sarmala taro Tos Chrisovi. ताचे तारण दिसपोटी तुम्ही गाजया महिमा ताची चरंगा परगटया ताची दिवस मितार्या सर्व सांगळया तारो कामका आसल माला Tachi divis mitkarya sarva sankarya taro kamka salmala asamka salmala taro dev salamunsha pado asamka salmala taro Tos Chrisovi. Asamka salmala taro dev salamunsha pado asamka salmala taro Tos Chrisovi. सां पावलान तिताक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाळ बाबा, सगळ्या मनशा कुळाक तारून हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारान मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरवशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासून बलिदान कसो बेचोवन दिलो. सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेतात आसली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें देवाचें वळखार. Hallelujah, 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 Hallelujah. संतोषाची बरी खबर सगळ्या संसाराका सैता. सर्वाला आज आमकां बाळो तोच तो ख्रिस्तोबी. Hallelujah, 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 Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडले. हे पहिले जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडले. देखून सोमेस्तां आपले नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवांक गेली. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नजरेत शहरातावन जुदेयांत आसल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपले नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पत्नीन मरी ताचे सांगाता गेली. तोवळ ती भरिल्ली गर्भस्थीन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिने फळयांनी गुटलावन एक खावणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोवंक नातुल्लो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करून आसले. तवळ एकाच सणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती प्रकाशलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया, सगळे परजेक व्हड संतोषाची खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक करतो फळयांनी गुटलावन खावणेंत न्हिदायलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकाच सणे देवदूता सांगाता सर्गीच्या धडपारांचो व्हड एक जमो दिश्टीक पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवतेल्यांक त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. दाखोवंक दैवीक मनशापण देव आयला मनीस जावन. दाखोवंक दैवीक मनशापण देव आयला मनीस जावन. देवान ताची बासवणी जारी केल्या. आपल्या पुताक ताणें संवसारी धाडला. मनशा गतींत जियेवंक आमचे मदें आयला. सर्ग संसार संतोसला, अंतरळ प्रकाशला. बडवे गायतात, ग्लोरिया ग्लोरिया, महिमा देवाक अति उन्नती. क्रिस्ततय मोगाच्या फिरगजगारांनो, भावां भयणीनो, भुरग्यांनो आनी विक्षकांनो, तुमकां सोमेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या जननाच्या फेस्ताचे उगलास पाठयता. तोच क्रिस्त तुमकां सोमेस्तांक, तुमकां कुटुंबादारांक आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. कन्नडच्या फामद कवीन बरयलेली उतरां अशीं आसात. ಎಲ್ಲೇ ಇರು ಹೇಗೆ ಇರು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗಿರು. कशेंय आस खंय आस पयले मनीस जावन राव. अतीर संवसारांत अस्थिरताय भिरांत खावचे न्ही. 4 दिसांच्या ह्या जिन्या पैणामध्ये स्वार्थी चिंतपाचे जायनासतना, आमचे मनशापण आमी होगडाय नासतना, खरे मनशापणाचे व्यक्ती जावन क्रिसमस क्रिस्त हांव जावंक आज म्हाका आनी तुका आयची देवस्तुती आपोवणे दिता. आयच्या देवस्तुतेची उतरां, देवाची उतरां आमी नियाळ्ळी जाल्यार देवान मनशापण घेवंक योजीत केल्लें
आणि ते कार्यरुपी जाल्ले कळीत करता आणि तेंच आमकां नियाळोंक आपोवणे दिता. आयचे पयले वाचप आमी आयकले इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले अध्याय 9 ओळ 1 ते 6 पर्यंत. आणि ह्या वाचपांत गुडायेच्या अर्थान क्रिस्ताची जिणी आणि ताचे मिसांव आमकां भोव मोठ्या रितीन चित्रण केल्ले पळोवंक मेळटा. आणि बसयल्ल्या सडबंदाराक आयचे देवाचे उतर पयलें वाचप आमकां बसयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा. तो अस्कत बाळ तरी विस्मित बोध देणार, तो पदवेदार, तो सासनीक बाप, शांतीचो कुंवर आणि ताच्या मोगाच्या राजा विशीं हे उलयता. ओळ 5 आणि 6. आणि आयचे दुसरें वाचप तिताक बरयलेल्या पत्रांतले आमी पळयलें जाल्यार मनशाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा प्रत्यक्ष जाल्ले आणि आमी तें तारण जोडूंक जाय म्हणलें आणि तें कशें जोडचें म्हणलें आमकां आज कळीत करता. आणि अशें आयचो लुकाचो वांजेल अध्याय 2 ओळ 1 ते 14 पर्यंत आमी पळयलें जाल्यार सासनीक योजन जारी जाल्लें घडीत आणि तवळ घडलेली घडिता आमचे मुखार दवरून आमकां आज नियाळशाक आपोवणे दिता. आणि हे फेस्त आज आमकां प्रत्येक जावन देव मनीस जाताना आमी ताच्या देव सैमाचे भागीदार जावंक आपयला. तर आमी मनशापणाचे व्यक्ती जावन ते दैवीकपण आज दाखोवच्याक आमी खंडीत जावन ती दाखोवची जरूरत आज गरजेन आसा. सवाल मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज ते मनशापण ते खंय गेला? म्हजे आनी तुजे थंय आसलें ते मनशापण हांवें आज होगडावन घेतलां गी एक भोव गरजेचें सवाल आज विचारूंक जाय आमी हर एकल्यांनी. पवाडटाक मूळ शेर्त जावन आसा दिनपण आनी कालतेपण. आज हे देणे आम्हा समेस्तांक तोच क्रिस्त सोमी दिव म्हणून कालच्या दिसा पापा फ्रांसिसान क्रिसमसाच्या पयल्या दिसा ताणें दिवच्या त्या संदेशान सांगलेली ती उतरां जावन आसात. आणि पापा फ्रांसिस मुंदरून म्हणटा क्रिसमस एक मिस्तेर जंय देव ह्या संवसारी कल्तिकायाच्या वाटेन तो प्रवेश जाता. देव मनशा सैमान कालतेपणाच्या त्या वाटेन तो प्रवेश जाता. देखून आमी कालतेपणाचे मनशापणाच्या त्या जिविताचे जावंक आमकां आज प्रत्येक रितीन आपोवणे आसा. आणि असल्या सोम्याची फाटलावदारां जावन आसली हांव आनी तुमी नामाना बरी जावंक आमकां आपयता. तर हो नामान कोण म्हूण सांगलें जाल्यार पोरण्या सोल्ल्यान तुमी पळोवंक जाय. आनी ह्या पोरण्या सोल्ल्यान कितें घडटा? हो एक अधिकारी जावन आसलो नामान. आणि हो नामान अधिकारी जावन आसतना इल्लोसो हुशार नासलो तो. आणि त्या देखून गुण जावंक प्रयत्न करता आसतना एलिशा सरशीन तो वेता. आणि एलिशा ताका म्हणटा वस आणि तूं त्या तळ्यांत तुवें न्हावंक जाय, 7 फावटी तुवें बुडोवन उठोवंक जाय. आणि अधिकारी जावन आसलो हो नामान म्हणटा इतलें तग्याने सांगलें, हांव काय व्हडलें करतालो पण हांव चिंतून म्हणून गेल्लो तो. आणि रागान इल्लोसो पेट्टा आसतना ताचो सहायक जावन आसलो या ताचो सेवक जावन आसलो म्हणटा धन्या जें कितें सांगलां प्रवाद्यान देवाच्या मनशान सांगलां तें वचून तूं कर. आणि गेलो तळ्यान तो बुडलो आणि उठलो आणि तो गुण जालो. जेन्ना झुजाक आवाज ताचे अधिकार पळोवन ताचो सकट चिंतलें हांवच ओडलें म्हण चिंतलें ताणें. देखून तो इल्लोसो रागार जाल्लो प्रवाद्यान सांगता आसतना. पूण सेवकाच्या उतराक तो मान दिता आणि वेता परत प्रवाद्यान सांगलेले तो वावर करता आणि देवाच्या आशिर्वादान तो परता. जेन्ना कितें ताचें आस बिडलें म्हणलें तें मनशापण होगडायन ताणें घेतलें तें परत ताणें जिवाळ करता आसतना देवाचो आशिर्वाद ताका लाभलो. आणि असल्या नामानात असले व्यक्ती आमी जावंक जाय म्हणटा पापा फ्रांसीस. तर मोगाच्या भावा आणि भयणी, आज हो संभ्रम चलयता आसतना आमी कितें करयेत? दिसपट्ट्या म्हज्या जिणयेंत कशें हांवें मनशापणाचें जावयेत देवाच्याच उतरांनी आमी पळोवचें जाल्यार पयलें जावन जुवांचो वांचेल अध्याय 3 ओळ 9. नातानायेलाचो पूर्वाभिप्राय आमी आज सांडूंक जाय. फाटल्या दिसांनी अद्वेंताच्या काळांनी कशें क्रिसमस सेलेब्रेशन आमी करयेत, कशें आचरण करयेत म्हणलें हांवें नियाळ दिल्लो आणि परत ह्या विशयां उलोवंक वचना. पूण हांवें कशें मनशापण तें होगडायल्लें आज फाटीं घेवंक जाय. दाखोवंक दैवीक मनशापण देव आयला मनीस जावन. देवाच्याच उतरांनी येवचें जाल्यार नातानायेलाचो पूर्व अभिप्राय आमी आज तो सांडीचे. नजरेतावन कितें बरेंपण येत? ताणें सांगली ती उतरां. नजरेतावन कितें बरेंपण येत?
आज जायते पावटी मोगाच्या भावा आणि बहिणी आमचे थंय हो गुण आसा. एकल्याक चिल्लारायचो कण सोडचो. तो काय आलाय न्हू चिल्लार व्यक्ती चिल्लारायचो कण सोडचो. माय सेल्फ आय कॉन्सेप्ट म्हणले आज म्हाका सडीत जाला आणि ह्या देखून जायते पावटी म्हजे मनशापण होगडावंक हे म्हाका कारणाक जाता. आणि एकल्याक दांकून सोडचें चिल्लून सोडचें. आज जर पूर्व अभिप्राय एका व्यक्ती थंय जावं पुरो कळीत ना जाल्यार ताचे दिवशी 1000 फावटी आमी उलयता. आज एका व्यक्तीन एका व्यक्ती सांगता जियेलें जाल्यार मात्र त्या व्यक्तीक आमी सारक्या रितीन समजोवंक जाता. आज आमचो ते आसलो पूर्व अभिप्राय आमी तो होगडायलो जाल्यार तो काड उडयलो जाल्यार मनशापण म्हाका आनी तुका आज आपणावंक साध्य जातलें. दुसरें जावन जुआंवचो वांचेल अध्याय 3 वोळ 2 निकोदेमाचो गुण. क्रिस्तासरशी येवंक तो भियेलो कित्याक काळोखान तो आयलो आणि आज जायतो काळोख आज आमचे थंय आज भरला आणि ह्या काळोखांतावन आमकां भायर येवंकूच आज नाका. म्हाका आनी तुका आज भिरांत दिसता. कोणाय की कळीत कोण ना कोण कितें म्हणटा कोण ना आनी एकलो पळोवन म्हाका कितें कोणटा म्हणटा. संवसाराक आज जायते पटी आमी भियेता. काळोखांत आमी बसला. आज क्रिसमस भायर तावन भितर येता आसतना जायती लायटिंग्स आसात. काली म्हाका एकलो युवजण भायर आपण गेलो फादर लायटिंग पळया म्हणून. सुमार आमी गेल्या पळयत आसतना सगळ्यांनी परजळटा सगळ्यांनी लायटिंग्स आज आसा. अर्थ कितें क्रिस्ताचो उजवाड आज आमी प्रकाशोंक आसा परजळोवंक आसा. आज आमी काळोखांत रावन आसतना म्हज्या जिणेंत आज मनशापणाचो त्या क्वालिटीज ह्या गुण हांवें आपणायले जाल्यार म्हाका एकंटीत जावन परजळोवंक साध्य जातलें. आनी तसो परजळ हांव जातलो. दाखोवंक दैवीक मनशापण देव आयला मनीस जावन. आज म्हाकाय क्रिस्ताचो व्यक्ती जावंक साध्य जाता. आज त्या आत्मीक काळोखांतावन भायर येवंक जाय कित्याक आमी जायते अवकाश आमी होगडायल्यात. धाकल्याक सांगचें जाल्यार कुमसाराचो अवकाश आमकां दिलो. आमी कितल्या जाणांनी गळसिला तें सवाल आमी नियाळ केल्यार भोव बरें. तिसरें जावन जुआंवचो वांचेल अध्याय 4 वोळ 11 सामारियाच्या स्त्रियेचो गुण आज आमी आज पयस करूंक जाय. तुजे लागीं कोळसोय ना तुजे लागीं खंयची ना तर उदक कशें तुवें दिवचें सासणीक उदक. तुजे लागीं कोळसो ना तुजे लागीं ना तुवें कशें उदक दिवचें. सवाल जेजूक विचारलें त्या सामारियाच्या स्त्रियेन. आज म्हजें म्हणल्यार त्या थिंग्सांक आज संगतेक हांव जायत्या रितीन आज चिटकोवन रावला. हांव आय एम अटॅच्ड टू द थिंग्स आनी जावं पुरो म्हजेंच स्टेटस म्हजेंच कंपॅरिजन तुजे लागीं ना म्हजे लागीं आसा. हांवच ओडलो देखून आज कोण खंयच्या वेळार तें होगडा वयता तो देवच जाणा. आज जायते पटी आमी म्हणटा डोंट जज द बूक बाय इट्स कवर. एक बूक पळोवन हांवें त्या बुकाचो कितलो बरो बूक वाचयत की ना म्हणलें समजोवंक खंडीत जावन साध्य ना. जर बूक वाचलो जाल्यार मात्र साध्य आसा. आनीकल्या लागीं कितें ना कितें आसा. हांव तिल्लोसो व्हडलो स्टेटस हे जायते पटी आमकां अनुभव जाता. सुरवेच्या दिसांनी आमच्या जिवितान सांगचें जाल्यार सेमिनार येता आसतना ब्रदर गी पाद्रब जावन इल्लोसो सुरवेर जाता आसतना धाकटो गी मुखार सांगचें म्हणून ना तुमकां चुकत आसा. आनी चवथें जावन जुआंवचो वांचेल अध्याय 6 वोळ 60 क्राउड सिम्पटम आमी म्हणटा. त्या गुंपीन आल्ली गोविंदा करचें कशें शिकून हाची विपरीत जाली आयकोंक कोणाक जायत. शास्त्रांनी पुरा सकडी रावले आनी म्हणाले हाची शिकवण विपरीत जाली कोणाक आयकोंक जायत. जायत्यो संगती आज सीदा सांगता आसतना आमकां दुखतात. ती ध्वनी आमकां आज नालिसाय हाडटा म्हणलें चिंतप आमचें थंय आसा. एल्लारोट्टिगे गोविंदा म्हणटा आसतना कितें म्हणलें आमी समजनासतना करता. आज आमी आनी असल्या त्या क्राउडांत या एका जम्यांत आमी मेळटा आसतना जायते फावटी आमचें मनशापणूच आमी होगडायता. आमी जायते फावटी पळयता ग्रुप जावन सांगाता मेळोन मॉब आमी लिंचिंग म्हणटा मेळचें आनी मारचें कित्याक गोत्तू ना. सोमस्याक दावडावंक एक पेटो दावलो खंय आनी त्या पेट्याक पळोवन गांवचे पुरा पेटे दावले कित्याक गोत्तू ना. तो दावता पुराय दावले. सोमस्यान पळयल्लो एका पेट्यान मात्र. हे काणी भोव आज खंडीत जावन जायते फावटी सांगची आसा. कित्याक आमी कितें करता म्हणलें कळीत ना आमकां. ग्रुप सिम्पटम्स क्राउड सिम्पटम्स आज जर आमी होगडायलो जाल्यार आमी मनशापण जियोंक खंडीत जावन साध्य जाता. पांचवें जावन जुआंवचो वांचेल अध्याय 7 वोळ 40 आनी 9 जुदेव अधिकारीची लक्षणां सांगता आसा. जुआंव 9 वोळ 20 आनी 4 कुरड्याक ताची बेस्ठावणी. अधिकारी ते चिंतले ते जाणा आसले शिकले तांकां गोत्त आसलें आनी आज एका साद्या व्यक्तीक आदार नातल्या व्यक्तीक बळ नातल्या व्यक्तीक बळ आसल्याचेच बळके म्हणले परी मनशापण होगडावन अधिकारी परी आमी जाता. त्या शास्त्र्या आनी अधिकारी परी जाता. आज उण्यापणाच्या व्यक्तीक आमी बेश्टायता.
ताका आज धमकून दवरता चिल्लून दवरता आणि असल्या परिस्थितीने आज मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आमकां मेळिल्लो खंयचोय अवकाश जावं दी तो सेवेचो म्हणलो समजून आज मनशापण दाखोवंक आज म्हाका आणि तुका ह्या जेजूच्या जननाच्या फेस्ता आज म्हाका आपोवणे दिता आणि सोवें जावन जुवांचो वांजेल अध्याय 9 वोळ आणि 20 आणि 2 तो जबाबदारेचो ताचे लागींच विचारा गुण जाल्ल्या उपरांत शास्त्र्यांनी आणि फारिजेवांनी त्या सवाल केल्ले त्या मनशाक गुण जाल्ल्या व्यक्तीक आणि तो वळ ताच्या आवय बापायनी सांगलें तो जबाबदारेचो व्यक्ती ताचेच लागीं वचून विचारा जबाबदारी काणयोक आज आमी चुकता आणि ह्या वेळार मनशापण होगडायता आज जबाबदारी काणयोची भोव जरुरत आसा फाटल्या 2 दिसां पयलें जाल्लें घडी तुमच्या मुखार दवरता खोडयाळच्याच एका मॉलांत रातीच्या वेळार दनपारांच्या वेळार आसता कित्याक पिक्चर पळोवंक म्हणून गेल्लो एकलो व्यक्ती आणि इंटरवला वेळार तो पाटी आयलो आणि वॉशरूमाक गेलो वॉशरूमांतून पाटी येता आसतना अटॅक आयलें पडलो ब्लड वॉमिट जालें आणि वॉमिट जाता आसतना जर आसलो जायतो लोक सेक्युरिटी आसली लोक आसलो सक्कडी आसले एका व्यक्तीने त्या व्यक्तीक आपडोवना तो वळवळून आसलो एकल्यान कोणेंगी ताचे मोबायल काडलें स्क्रीन लॉक ओपन केलें आणि 11च्या कॉलाक कॉल दिलें आणि त्या व्यक्तीन सांगलें ताका सकयल हाडा आस्पत्रेक व्हरया तूं हांगा येता म्हणसर आमी त्या व्यक्तीक आमी आपडना आणि तो व्यक्ती धांवाधांवी पावलो त्या जाग्यार पावता आसतना वो थंय पडला ताका घेवन सकयल घेवन आस्पत्रेक गेलो मेडिकल टर्मा प्रमाणे 11.5 कालिंग आसूंक जाय आसलें केवळ 3 आसले ताचे काउंट्स आणि कालच्या दिसा तो रातीच्या वेळार तो मरण पावलो आणि आज 10 वरांक ताचे कोडयाळ मरण जालें जर एका व्यक्तीन जर जबाबदारीने घेतलें जाल्यार एक जीव उरतें एक कुटुंब उरतें कित्याक बायल आसा ल्हान बाळ आसा आज मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी कितल्या जबाबदारेचे व्यक्ती जावन आसा आज असली एक तरी एक ना तर घडितां आज जावन आसात आणि अशें पळयत आसतना आमच्या जिवितांत आज आमी पळयता मनशापणाचे जिवीत आज आमकां जिवंक जायत्या रितीच्यो अडखळ्यो हाडटात आणि अडचल्यो अडखळ्यो आसतना म्हणजे मनशापण खंय होगडावन घेता त्याच देखून विचारलें सवाल मनशापण खंय गेलां मोगाच्या भावा आनी भयणीनो अशें आसता हाचें दुसरें वचप तिताक बरयल्लें आमकां सांगता अधर्म आणि संसारी आशा सांडून संसारांत मितीन नितीन आणि भक्तीन जियोंक जाय म्हजी न्ही उतरां तिताक बरयलेल्याच्या दुसऱ्या पत्रांत ती उतरां अधर्म आणि संसारी आशा सांडून संसारांत मितीन नितीन आणि भक्तीन जियोंक जाय कुवेंपू म्हणटा ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ರೂಪ ರೂಪಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಾಮ ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಟಿ ಎದೆಯ ಬಿರಿಯೆ ಭಾವದೀಟಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ 100 ಮತದ ಹೊಟ್ಟ ತೂರಿ ಎಲ್ಲೆ ತತ್ವದೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿ ನಿರ್ದಿಗಂತವಾಗಿ ಏರಿ ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ आज हे क्रिसमस उगडासाचे जावन देव तुझे आनी म्हजे खातीर मनीस जाला त्या क्रिस्ताक आमचे कर्ण घेवया ताचे हजरपणा वरवीं परजळची नेकेत्रां परजळचो उसवाड आमी जावया मनशापणाचो तो शेगून जिवाळ दवरया अशें एक कुटुंब एक फिरगस कुटुंब बांदूंक आमचे प्रयत्न करया एक बरी समाज जावन बांदून हाडचे प्रयत्न करया अशें जावं दी आमचे जिणे क्रिस्ताक परगटचे बोळादीक हातेर दाखोवंक दैवीक मनशापण देव आयला मनीस जावन आमेन सर्व आम्ही उभे राहूया आमचो भावार्थ उसारत असतना अंकार म्हणये ताण जल्मलो म्हूण सांगल्या उपरांत एक घडी रावचे उडास नाजाल्यार बायपट असं सांगतात आता मी सांगता म्हणया सतमंतान देवा सर पदवेदार बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुमया तो पवित्र मेरे अंकार म्हणये ताण जल्मलो एकडे माम रव्या पोंस पलत काल ताणे कसले ताका कुसार मारलो तो मेलो आणि ताका आनी पेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवपाच्या उजव्याक बसला ते तांटवेने मेल्यांची मुनसुबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या
कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार भक्तांची मुक्साणे कुडीचें जिवणपण सस्ताचें जिवीत आमेन. देवाचें आपुरबायेचें मुखामळ जावन आसा तें मनशापण आनी त्या मनशापणान आमकां आमच्या गरजांक तो पावता. तर आमची सर्व मागणी बाळकाचे जुमडी फात सर्गेच्या बापाक आतां आमी उबारया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो मुखेली बाबा फ्रांसिसाक सैर बिस्पाक याजाक आनी धार्मिकांक जेजून हाडलेल्या सोडवणेची हातेरा जावं पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय म्हूण मागता. आमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाचे सुकाण हाती घेतिल्ल्या सर्व मुखेल्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी मनशापणान भरलेले व्यक्ती जावन दुबळ्या धाकट्या आणि गरजेवंतांची गरज समजून पुरागाची योजना रूपीत करून प्रामाणिकपणे ती कार्यागत करूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आम्ही सर्वांनी देवास्पणाचो वेंग मनशापणाच्या शगुणांनी वाडोवंक आनी एकामेकांतय मनीसाल्या जेजूचें रूपणे पळोवन ताचो मोग आनी सेवा करूंक तुझे दैवेक सत्यान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवाजना आणि भुरग्यांतय भावार्थ सडय. परगांवांत आणि गांवांत वावुरतेल्या सर्वांक कामा संबंदी असचे सर आतांक निवर. दिसपडतो वावर करूंक ग्रास सोडतेल्यांक सदां फावो ते खांब दया कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां आनी आमच्या मोगाच्यांक कोरोना आनी एर पिडेस्तांची जतन घेवच्या सर्वांक पिडेंतले सुरक्षीत सांबाळ. आमच्या मदें आजच्या पिडेस्त आनी उतर प्रायेन कश्ट केल्ल्या सर्वांक कुटुंबा सांड्यांनी मनशापणान भरलेलो मोगा सांगात आनी जायपुरती सेवा दिवन नतला संभ्रम फळादीत करूंक कुमक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमकां सर्वांक तुजें बेसांव दी. दिसपडते जिणयेंत तुज्या पुताक भेटोवन ताच्या मनशापणाच्या सेगुणांनी फुलोवन ताका आराधन करूंक तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडे आमचे हात सोडया. मौनपणान आमचे सर्व काळजाचे अत्रेग कुटुंबाचे मागणी कुटुंबाची गोरसो आमच्या भाऊ बहिणाच्यो गोरसो बाळका जेजूच्या हातांत आमी समर्पया. सर्गेंच्या भोव दयाळ बापा आमी सोमेस्तांनी हेरांतय मनशापण दाखोवंक आनी ह्या मडीफात तुजें दैवीकपण हेरांतय प्रगट करूंक तुवें आमकां आपयलाय. तुज्या पुता जेजूकू आमचे मदें धाडून हे मनशापण कशें हेरांक दाखोवचें म्हणून तुवें शिकयलाय. जेजू बरी हेरांतय कणवळायेचें मोगाचें आनी दया दाखोवचें काळीस आमचें तें रुथा कर आनी मनशापणाचो समाज रुथा करूंक आमकां सोमेस्तान तुजो आदार दी. तुजे समोर दवरली सर आमची प्रार्थना दयेन तूं स्विकार कर ही आमी मागता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संतोषाची गीता गावून दिनवासनेची काळजा घेऊन आयल्या बापा तुझे समोर काळी काढून या अंतरा ये बापा
मोगाची गाणी त्यागाची रस्ता बाबराची उदार मोनाची पुण्या वाईलाची जिने देण्याची जेजू बाळकासोवे भेटून दिवशी तुवे ओपून दिलोय तुझ्या पुता सोडून दिवसाक सोडून त्या मुळच्या कुळा आमचे तुवे केल्या गेल्या वडुकारा किते पाठीनी या वेळा संतोषाची गीता गाऊन बिनवासनेची आयल्या बाबा तुझे समोर गाणी काढून या तारा ये बाबा ये गाणी ये बाबा Anik mogaci, anik kagaci, Krishna graci, udar monaci, udya vainaci, jine deyaci, Jesu barkasove, betun diuci. सर्व संक्षेपेतून निदाव बाबा तुका तुझ्या पुताचे जुच्या या सन्मानिसा उनो मानवाचा रंगा तुमच्या सासरीची विधावी सोडून तुमच्या संतोषाची गीता गाऊन निर्वासनेची खालचा घेऊन आयल्या बाबा तुझे समोर गाणी काढून या तारा ये बाबा ये गाणी ये बाबा Kanik mogaci, kanik त्यागाची, Krishna babraci, udar monaci, punya vainaci, jine deyaci, Jesu barkasove, betun diuci. तुवे ओपून दिलोय तुझ्या पुता सोडून दिवसाक सोडून आपल्या मुळच्या कुळा आमचे तुवे केल्या गेल्या वडुकारा किते पाठीनी या वेळा संतोषाची गीता गाऊन बिनवासनेची खालचा घेऊन आयल्या बाबा तुझे समोर गाणी काढून या तारा ये बाबा
Oti, Tigede Nyanti, Jesu Matasome, Beton Gipti. Ye Papa, Ye Kani, Ye Papa, Ye Kani. भावांनो बहिणींनो आम्ही समेस्तांनी बेठोवचे हें बलिदान सर पदवेदरमच्या मोगाळ बापाक मांडटा तसलें जामून मागात. देवांच्या दयाळ बापा, आयच्या राती हांव खारमायेन आपणाक जल्मल्या तुझ्या एकल्याच पुताक उतरावर त्या मोगान तुका समर्पिलो. त्याच मोगान आनी दिनवाशी काळजान ताचो जल्म संभ्रमून आमी करता ती बेटवणी मायपासान तूं मानून घे तुझ्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबाळुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्परामच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित बापा सरपदवेदारा आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. तुझो अनंत शब्द मनीस जालो आणि आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गेंच्या सर्व दळबारां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्परांचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. ज्या कोण भायर आसा दया करून उलोवचें न्हय. दया करून मिसाच्या बलिदानांत विशेष रितीन उडो आनी वायन जेजू ताच्या पवित्र मांसान आनी रक्तान बदलता. सक्कडांनी तुमचें गमन आलतारी कुशीन दवरचें. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ती हाडल्यांत तें देणी ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आखे प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पासत, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच खरो बाबार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साखरा आणि साखरणे खातीर आमची मागणी आयक.
तुझे वेदी भोवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससण्याच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणून घे बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर सृश्टी आनी तारण तांकां समेस्तांक लाभच्याक ते आमी अर्पिता. अखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आम्ही आज भाग्यवंत मोरयेन आपले आमकारपण सांभाळून संसाराच्या सोडवणदाराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात संभ्रमता. आणि त्या मोरयेक त्या जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्याच्या आणि देवाचे सदांच आमकारमय भक्तीन वंदित हांव. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जोजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू पावलो आणि आंद्रे ह्या तुझ्या धर्मदूतांक आणि रक्त साक्षांक आणि समेस्त तुझ्या भाग्यवंतांक आम्ही वंदित हांव. तांच्या पुण्या आणि मागण्याच्या दरम्यान तू आमकां सदांच राख आणि आधार दी. बापा, तुझ्या मणयाऱ्यांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. या जिवितांत तुझी सवस्थकाय आमकां दी. सासनाचे ख्यास्तींतले आमकां निवार आणि तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आणि ती मानून घे. ती खरेपणी अत्मीक आणि तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आणि तुका आपल्या सर्व पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें, हो, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत फातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडसा करात. भावार्थासो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आम्ही तुझे मणयारी आणि तुझी परजा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आणि सरगार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा, आम्ही तुका समर्पिता की निर्मळ, पवित्र आणि संपूर्ण बली हो जिवीत असो उंडो आणि सर्वणची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी, बावरत्याच्या बापा आब्राहामाचो यज्ञ आणि तुझे याजका मेल्कीसेदेकीची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर्व पदवेदार बापा, तुझो दूत हें बलिदान सरगार तुजे मुखार व्हरू म्हणून आमी खालतेपणी मागता. अशी हे वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक तुझ्या आशिर्वादान आणि देण्यान बर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर.
भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती दी. आनी आम्हा पातक्यांक तुजे अगणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव स्टेफान मतियस बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्तमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जीवन आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगात त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेऊन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज सांगता येईल तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या पक्षितां तशी आमची वांटकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायकांतली आकांतांतली अणवरांतली पिडेचिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशानांत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपाकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू क्रिस्त बेतलेम शेरांत घरदानाच्या गोठ्यांत खावणेर
मुरयेच्या उदरीन जल्मल्लो संवसाराचो सोडवणदार आमचे थंय येता आनी आमचें काळीस घरदानाचो गोठो जावन बदलयता. त्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सोमेस्त सुभागी सोमया म्हणजे तेरेमचे म्हाका खबना तुमच्या उचलनच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून. मुगोचेनो पवित्र एवकरिस्त आमी 13 जाग्यांनी वांटता. इगर्जे भितर 8 जाग्यार सदांचे बरी पोर्टिकोंतू ह्या इगर्जेच्या दारवोट्यारे कडेन आनी भायर 4 कडेन आनी अशें 13 जाग्यान आमी कुमगार वांटता. भक्तीन आनी शिस्तेन एवकरिस्त स्विकार करच्याक आपोवन दिता. Jésus, baika Jésus, Jésus, Ishta Jésus, Jésus, Somya Jésus, Yetu, Mucha Jésus, Jésus, baika Jésus, Jésus, Ishta Jésus, Jésus, Somya Jésus, Yetu, Moja Jésus. Tu संसारात सावज वाड्या अंतरा ना म्हाका कितेंच पिरा आसतना तुया म्हज्या घरा तू संसारात सावज वाड्या अंतरा Astana tuya moja gara Jesus, Marka Jesus, Jesus, Ishta Jesus, Jesus, Somya Jesus, Yetu, Moja Jesus. Rai tu calzaso Gomli vichik sheyanso Tu saru koro mozo Tun somya mozo ek matrasro Rai tu calzaso Gomli vichik sheyanso Tu staro koro mozo Tun somya mozo ek matrasro Jesus, Barka Jesus, Jesus, Ishta Jesus, Jesus, Somya Jesus, Yetu, Moja Jesus.
ये तू संसारात जाव उजवाड्या अंतरात ना म्हाका कितेंच भिरांत आसतना तूं या म्हज्या घरांत ये तूं संसारात जाव उजवाड्या अंतरात ना म्हाका कितेंच भिरांत आसतना तूं या म्हज्या घरांत जेसू म्हाका जेसू जेसू इश्टा जेसू जेसू सोम्या जेसू ये तूं म्हज्या जेसू राय तूं काळजाचो कोंबडी वेंचीक शेळयांचो तूं सारो कोरो म्हजो तूं सोम्या म्हजो एकमात आसरो राय तूं काळजाचो कोंबडी वेंचीक शेळयांचो तूं सारो कोरो म्हजो तूं सोम्या म्हजो एकमात आसरो जेसू म्हाका जेसू जेसू इश्टा जेसू जेसू सोम्या जेसू ये तूं म्हज्या जेसू इकडे आमचे दोळे धांपिया देव मनीस जाला आणि तो आमच्या काळजांत जल्मला आमच्या मोतीन तो जल्मला आमच्या जिवितांत तो जल्मला मनशापण शिकोवंक मोग करूंक दया दाखोवंक तो आमच्या मदें आयला ताका आमच्या काळजांतल्या सोम्याक आराधन करया Señor, Señor, Señor Jesu baluka Vandan, vandan, vandan tuka Muri paslin keltay Samsaracha daruga Señor, Señor, Señor tuka Señor, Señor, Señor Jesu baluka Vandan, vandan, vandan tuka Muri paslin keltay Samsaracha daruga Señor, Señor, Señor tuka Patki munshan sorum somsrakailo Mori kushita balbalto salo De pole pontukas kalto kiloi Munshan cha
बाळुका वंदन 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 तुका मोळये पासलेत केळटाय संसाराच्या दारोका सयो 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 तुका प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा वडे कुशाल कायेन आणि दिनवाशी काळजान आमच्या सडवंदराच्या जन्माच्या संभ्रमात आम्ही वांटो घेतलो या संसारांत ताच्या जिविताची भागीदार तूं आमकां करताय देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबतात असले आमचे जिवीत जावं दी आणि सर्गार ताचे महिमेंत आमकां वांटेली कर हे आमी विश्वासान मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्व आम्ही बसया आता बाळका जेजूचो उमो आसा कुमगाराक आयिल्ले बरेच येवचे आणि बाळका जेजूचो उमो घेवचो आणि ह्या वेळा जमज आमचे दान ह्या जकांच्या पोषण निधीक गवळी बापाच्या निवासाक दान दिवंक आसतलें 4 कडेन बाळकाचो उमो 2 कडेन भायर आणि 2 कडेन भितर हांगासर आमी एक कडेन करता त्या कुशीची आणि ह्या कुशीची आमचे तशेंच ते थंय 2 कडेन भायर माटवांत आणि माटवांतच 2 कडेन आमी अशें बाळका जेजूचो उमो आसतलो भक्तीन आणि शिस्तेन येवचें जेजूक मान करचें आणि ह्या वेळा आमी जोगतीं गितां गावया आणि बाळका जेजूक जशें रायांनी आणि गोवळ्यांनी नामान केलो तशें आमी काळजांतावन बाप सोम्याक बाळका जेजूक आमी आराधना करया गर्भांच्या गोट्यान जन्माला आज आमचो सडगोंडार मळयेचे पारी आयलो संवसारी रायाचो राय करया नमस्कार नामान नामान बाळका करया मोठ्याचे गाया नामान बाळका करया मोठ्याचे गाया नामान तारका गावया गीता उल्हासा सर्वेस्पर देवान आमचो मोकेलो आपल्या स्तुता संसारी धाडलो शांती समाधान जेजू हाडनायलो येण्याताच्या संसाराचो नामान बाळका करया मोठ्याचे गाया नामान तारका गावया गीता उल्हासा नामान बाळका करया मोठ्याचे गाया
संदेश होता सो सगळ्यां पासाऱ्या एकामेकांतय मैपा सांगसल्या ही बरी खबर हेरांक कळोवया जेजू बाळका आमी वंदन करूया नामान पाडोका करया मोठ्याचे गाया नामान तारोका गाव्या गीता उल्हासा नामान पाडोका करया मोठ्याचे गाया नामान तारोका गाव्या गीता उल्हासा. Avartiano yeya suntusan bulasa eya tumiya belya shera Boreya sarmalya Borubiacha raya Iya namaskar karya Iya namaskar karya Iya namaskar karya Dania. Akbariche kushi Devla dev devaso Rai raya so Rai सगळे सृष्टी सो Adauto dusro Sorvondat munchaso Iya namaskar karya Iya namaskar karya Iya namaskar karya Dania. Udentice te grai Bagar tu me haru Pavle tăi săcuru Raya nama Raya 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 tău me
नतालाची पवित्रा ओ संतोषान उल्हासान सर्वै मेळोन नाचुया स्वातित्रा भागीरा नतालाची पवित्रा ओ संतोषान उल्हासान सर्वै मेळोन नाचुया ओ बेथलेमा शेरांचे जुंबाळो सलमाला करूया शांती दातारा आम्ही नमान स्वादित्रा भागीरा नतालाची पवित्रा ओ संतोषान उल्हासान सर्वै मेळोन नाचुया ओ अंतरडी बुदेंती ताव एके तू देव नायला राय बुदेंतीचे देव बडा आयला सोदून स्वादित्रा भागीरा नतालाची पवित्रा ओ संतोषान उल्हासान सर्वै मेळोन नाचुया स्वादित्रा भागीरा नतालाची पवित्रा ओ संतोषान उल्हासान सर्वै मेळोन नाचुया सगळी सृष्टी पावाना बळका धरून तुका कसुरीक लय अशी कावडीक सांग तू म्हाका प्रितीच्या रे बाळोका वंदितावे तारोका चोयो सोंपी काढता तुका रसनारा चोयो सोंपी काढता तुका पाटयलो बापान म्हाका वचूंक ह्या संवसारान चळवळ करच्याक धाडलो म्हाका मनशा कुळान जागो थंयसर मेळ्ळो ना म्हाका स्विकार केलो ना जल्मालो गोरवाच्या गोट्या तुजे पासून जल्मालो गोरवाच्या गोट्या
भोमुगशनू तुमकां सोमेस्तांक फिरगस घरांक गांवांत तशें पड गांवांत आसलेल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या संद्यांक संतोषाचें समाधानाचें आनी समृद्धीचें नतला फेस्तांचे शुभाशय पाठयता. बाळूक जेजू आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां सोमेस्तांक भरूं म्हणून बाप जेसन, बाप सिप्रियन कार्लो आनी म्हजें नांवय तुमकां सोमेस्तांक मागता. नतला फेस्त सर्व फेस्तां पैकी एक विशिश्ट फेस्त. आमकां क्रिस्तवांक पास्कां फेस्त चडीत म्हत्वाचें, पूण नतला फेस्त चडीत संभ्रमाचें. ह्या फेस्तांत मेळटा ती दादोसकाय खुशी दुसऱ्या खंयच्याय फेस्तांत आमकां भोगूंक मेळना. विशेष रितीन पळया, विविध क्रिसमस डेकोरेशन, वीज दिवे, शिमटे नेकेत्रांक शिमटी ना, ओके, नेकेत्र, गर्दन सोगोटो, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस कॅरल्स, क्रिसमस केक, क्रिसमस कुसवार, क्रिसमस कार्डां आनी क्रिसमस पाप्पा आनी कळ्ळें आसा वता. क्रिसमस दुकर म्हणे आगे येता मेळा कोण एनिवे मुगाचे न्हू सक्कड संगती जेजूच्या जल्माचो संतोष संभ्रम परगडटा. आनी ह्यो सर्व संगती ह्या फिरगजेच्या वाठारांत आमकां पळोवंक मेळटात. आनी हें आसा करून आमच्या क्रिसमसाचो संतोष संभ्रम सोडोवंक गोवळीक परिशदेच्या संद्यांनी युवजनांनी मस्त मिनात घेतल्या. आनी ह्या फेस्ता संदर्भात व्हड खर्च जावन आसा इगर्जेक लायटींग. हें सगळें लायटींग हांवें इल्लेशें घालया म्हळें, कित्याक म्हूण सांगल्यार फेस्ताक 2 दीस आसा म्हणटा आसतना आमकां 15,000 मात्री आयले. देखून इल्लेशें घालया म्हळें, पूण आमच्या उपाध्यक्षान बरी एका वर्सा बरी इल्लेशें घालया म्हळें. आनी उपरांत कोणी दान येवना, पूण परचे पोरू कोणीक येवन सांगलें, फादर हें दान जावन दिलां, पूण म्हाकाय कोण म्हूण गोतूना, इतलें वत्ताय केलें, कोण म्हूण सांगूना. ताच्या बऱ्या मनाक देव आशिर्वाद दिवं म्हूण मागता आसतना बाळूक जेजूची आशिर्वादां ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर मागता. मिसा उपरांत तुमकां कॉफी आनी केक आसतली. आनी केक दान जावन दिल्या मार्क लोबो आर्ला पयलो वडो ताच्या जल्मा दिसा आनी लग्नाच्या 25 वर्सां संदर्भात देवान ताचेर वतलेल्या आशिर्वादां पासून हें दिलां ताचो उपकार बावडटा. सगळ्या मिसाक च्या बलिदानाक लोकांक पळोवंक LED स्क्रीन स्पॉन्सर केला. नांव नाका म्हणून सोर्नाडवाड्याच्या एकल्यान ताचो ह्या वखदा उपकार बावडटा. बाळका जेजूची आशिर्वादां मागता. साऊंड्स स्पॉन्सर केल्ल्या रॉयडन पायस पल्स साऊंड व्हडल्या फेस्ताकी ताणें साऊंड स्पॉन्सर केल्ले, ताचो उपकार हांव बावडटा. आनी परगांवांत आसा तो ताच्या खांबान ताका जैत मागता. हेचेच व्हिडिओग्राफी केल्या, तशेंच आमच्या फेस्ताकी पुडच्या वाकी व्हिडिओग्राफी केल्लो जावन आसा. मॉडर्न डिजिटल आमचो रॉबिन बर्बोजा सोर्नाड वाडो ताचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ताक मुद्दम रावून सबारांनी आदार दिला. 5,000 रुपया दिवन व्हड आदार दिला. जॉयल लाविना संत आंतोन वाडो, चार्ल्स फेर्नांडीस सोर्नाड वाडो, जेराल्ड रूपालोबो संत आंतोन वाडो, तशेंच 1,000, 2,000, 500 अशें मुद्दम रावून आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांच्या बऱ्या मनाचेर मागता. इगर्जे भायर रस्त्यार आपुरबायेचें लायटींग केलां आनी सगळी इगर्ज मोगाचें न्हू भारी संतोशान आसले बरी दिसता. आनी एका वर्सा आमच्या आदल्या पाद्र्याबान म्हणलें फादर एलियासान लॉरेत्तो मेनुगुती दे म्हूण. आयकलां न्ही? लॉरेत्तो मेनुगुती दे म्हूण सांगलें आनी न्ही जावन लॉरेट्टो मेनुगुती दे. देखून हें बायलें लायटींग केल्ल्या लॉरेट्टो फ्रेंड्स क्लब हांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फेस्ताक विविध रितीन सेवा दिल्या, हाताची सेवा दिल्या. लगभग 1 म्हयन्याचो वावरान व्हड गर्दानाचो गोठो आमच्या ICYMच्या भुरग्यांनी तयार केला. कालच्या दिसा ही सगळीं स्टारां घालूंक लगभग 12:30 1 वर म्हणसर जाला. काल न्ही पोर सांजेर 6 वरांत हांव सुलाब ना वयर आनी परत सोडूंक सुलाब म्हण दिसता. हांवें अर्ध्या घंटान म्हण सांगलें जाता आसतना 12:30 1 वर जाल्लें.
देखून कालच्या दिसा परच्या दिसा ही नेकेत्रां घालूंक तांणी आदार दिला 14 दीस घरान घर वचून न तोलांचो संदेश गायना मरिफात क्रिसमस कॅरल्स मरिफात तांणी परगट केला आनी आतां मिसा उपरांत क्रिसमस प्रोग्राम एक अर्ध्या घंट्याचे तांणी मांडून हाडला ह्या सर्व संगतीं पासत आमच्या युवा जाणांचो विशेष रितीन हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या उदार मनाक बऱ्या मनाक बाळोवक जेजूची आशिर्वाद मागता जोरान आमच्या युवा जनांक ताळयो दिल्या देव बरें करूं. आज आमची आल्तार सोबयल्ल्या कॉव्हेंताच्या धर्म भयण्याचो संगत दिल्ल्या मारिना आनी तुजी धूव म्युरलाचो आनी आदार दिल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. इस्टार घालूंक आदार दिलो जावन आसा नवीन आमचो इलेक्ट्रिशियन असो उपकार बावडटा बाळू जेजूच्या आशिर्वादान ताचेर मागता. सबार दिसांनी अभ्यास करन कॅरल्स तशें नतलांची गितां अपुरबाय रितीन जशें गुड्यार त्या आंज बडव्यांनी गोवळ्यांक गायिल्ल्या गायनां बरी अंजाळ गायनान आमकां सोमेस्तांक संतोश आयला आनी ही लितुर्जेचें एक खण आमच्या गायन मंडळाच्या संद्यांनी सडयलां. देव बरें करूं म्हूण सांगता आसतना आमकां सोमेस्तांक तरबेती दिल्ल्या रॉयसन असो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. सगळे फेस्ताची जबाबदारी घेतलेल्या गोवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी सर्व संघाचो उपकार बावडटा. इगर्जे भायर लायटिंगाची व्यवस्था केल्या वेलंकनी इलेक्ट्रिकल्स LED स्क्रीन घाला डेविन एंटरप्राइजेस चेअर्सां हाडून दिल्यांत डिलायट अरेंजर्स कॉफी तयार केल्या आमच्या रोजी बायन हांचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या मदें 2 जाण ब्रदर आसात त्या ब्रदरांचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. क्रिसमस मोगोचें न्हू मनशापणाचें फेस्त आमी सांगलें दाखोवंक दैवीक मनशापण आनी आमच्या फिरगजेंत दुबळ्या कुटुंबाक आदार दिवच्याक आमची आयरीबाई आयरन मॅनेजर्स पतीन आलेक्स मॅनेजर्स पंपय वाडो आतां परगांवांत आसा हिणें दुबळ्यांक म्हणून 1 लाख रुपये दिल्ले जावन आसात आनी हे 1 लाख रुपये 10 जाणांक वांटूंक सांगले आनी हांवें वाड्याच्या गुरकारा लागीं विचारन लगभग 15 जाणांक हे पयशे सांगतास क्रिसमस कुसवार तांकां दिलो. विशेष रितीन आयरीबायचो उपकार बावडटा आनी तिच्या बऱ्या मनाक देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागता. आतां मीस जाल्ले तक्षण मुगोचनो सगळ्यांक हावजी हावजी टिकेट दितात. मीस चड वेळ जावना हांवें 10 वरां जातीत म्हूण चिंतलें पूण 9:15 जाली म्हणजे 1 वर 40 आनी 5 मिनटां मीस सुरू जावन तितलें जालें. कित्याक म्हळ्यार क्रिसमसाचें रोमी महाप्रार्थन तें इल्लेशें लांब आसा फेस्ताक तें काडचें जावन आसा आनी उम्याक मस्तू बाळकांक दवर येतें पूण उणें बाळोवंक जाता तितलें करचें देखून त्या खातीर इल्लोसो चड वेळ गेलो देखून इल्लोसो वेळ रावचें. थंयसर काफी आनी केक वांटतात थोड्यांनी तवळसो क्रिसमस प्रोग्राम चलतले गर्दी करची नाका तुमी स्विकार करचें. सगळें जाता आसतना हांव चिंता 9:45 or 10 वरां भितर जाता आनी घरा वचून तुमी दुकरामास ऑलरेडी रांदला म्हूण म्हाका कळीत आसा घट्ट जेवयेत आनी गरज असल्यांक इल्लें भलायकेचें वखद घेवयात. मुगोचून तुमकां परत भागी नाताल फेस्त मागता. भागी नाताल तुमकां संतोषाचें फेस्त मागता एकवटाचें शांत समाधानाचें भागी नाताल तुमकां. आमच्या घरांनी आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांनी आमच्या गांवांनी क्रिस्ताक परगट करया अशें क्रिस्ता संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी गाजोवया. परत तुमकां सोमेस्तां बागी नतालां फेस्त मागता आसतना आयच्या दिसा मुड्डोम रावल्ल्यांनी मानाची वाती स्विकार करच्याक हांव विनंती करता. आमचो सोयरोपत्रा बाप सिप्रियन कार्लो आनी मानाची वात दिवच्याक विनंती. मोगचनो तुमकां सोमेस्तांक बागी नातालांचें फेस्त मागता आसतना
या फेस्ताक मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां वाचतना दयाकन येवन मानाची वात स्विकार करची. रुपये 85 आनी सडे दिल्ल्यांची नांवां फिलोमेना पिंटो नित्यादार वाडो, सिरिल बर्बोज आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो, सल्वादोर बर्बोज आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो, फिलोमेना डिसोजा दुके सायबीन वाडो, राहुल फर्नांडीस बाळोक जेसू वाडो, विन्सेंट लोबो सांत आंतोन वाडो, प्रमिळा ज्योती पिंटो सोर्नाड वाडो, एवजिन डिसोजा पंपई वाडो, लॉरेन्स लीना लुविस लोरेतमाई वाडो, वलेरियन प्रकाश क्रास्ता पंपई वाडो, पाऊल वास आनी कुटुंब आर्ला पयलो वाडो, हेनरी मेनेझेस आनी कुटुंब नित्यादार वाडो, स्टॅनी राजेश डिसोजा पंपई वाडो, आल्फोन्स क्रास्ता पंपई वाडो, कीत आनी कियारा पिंटो आर्ला दुसरो वाडो. रुपये 1000 आनी सडे दिल्ल्यांची नांवां आयरेन फर्नांडीस आनी कुटुंब पंपई वाडो, हॅग्नेस क्रास्ता दुके सायबीन वाडो, स्टॅनी बर्बोजा दुके सायबीन वाडो, जोसेफ तावरो आर्ला पयलो वाडो, नांव नाका म्हूण सोर्नाड वाड्यान एकल्यान, रॉबर्ट मिनेझेस सान फ्रांसीस सावेर वाडो, अनिल लोबो सान पेद्रो वाडो, लुसी लसरादो कुप्राडी वाडो, कॅरल लोबो आनी कुटुंब सान पेद्रो वाडो, लुविस फर्नांडीस आनी कुटुंब लोरेतमाई वाडो, जेराल्ड क्रास्ता आनी कुटुंब नित्यादार वाडो, लॅन्सी लोबो आनी कुटुंब लुट्स वाडो, मार्क लोबो आनी कुटुंब आर्ला पयलो वाडो, नांव नाका म्हूण लुट्स वाडो, गिल्बर्ट डिसोज आनी कुटुंब कुप्राडी वाडो, वलेरियन ग्रेटा आरान्ना आनी कुटुंब सान पेद्रो वाडो, नांव नाका म्हूण पंपई वाडो, अलेक्स जॅनेट सिक्वेरा सोर्नाड वाडो, रिमा गोवियस कुप्राडी वाडो, रोनाल्ड आनी जेसिंता मेनेझेस पंपई वाडो, विल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटुंब आर्ला दुसरो वाडो, मॅक्सिम तावरो आनी कुटुंब कोसेसांव वाडो, हेनरी डिसोजा आनी कुटुंब लुट्स वाडो, जॅनेट डिसोजा आनी कुटुंब नित्यादार वाडो. रुपये 2000 आनी सडे दिल्ल्यांची नांवां विजय डिमेल्लो आनी कुटुंब लुट्स वाडो, मार्सेल डिसोजा आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो, नातालिया डिसिल्वा आनी कुटुंब लुट्स वाडो, जेनविन प्लाझा पिंटो लुट्स वाडो, चार्ल्स लोबो आनी कुटुंब आर्ला दुसरो वाडो, जॉन पिंटो आनी कुटुंब सांत आंतोन वाडो, ग्लेशन डिसोजा आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो, आयवान लाविना डिसोजा लुट्स वाडो, इयान एन आयन लोबो आर्ला दुसरो वाडो, विनय एन अन्विता डिमेल्लो लुट्स वाडो, आरोन डिसोजा दुकी सायबीन वाडो, फेलिक्स पिंटो आनी कुटुंब आल्ली पादे. दयाकर नांवां वाचून सांगिल्ल्यांनी बेगीन येवन मानाची वात स्विकार करची. आयचे दिसा केक स्पॉन्सर केल्लो मार्क लोबो आर्ला पयलो वाडो रुपये 10,000, जॉयल आनी लाविना सांत आंतोन वाडो रुपये 5,000, चार्ल्स बेर्नार्ड फर्नांडीस आनी कुटुंब सोर्नाड वाडो, जेराल्ड रूपा लोबो सांत आंतोन वाडो, LED स्क्रीन दान जावन दिला नांव नाका म्हूण सोर्नाड वाडो, साऊंड सिस्टम दान जावन दिला रॉयडन पायस पल्स साऊंड्स लोरेटो, तशेंच लायटिंग दान जावन दिल्यात नांव नाका म्हूण. देव बरें करूं. भोवगोच्छनो आयचे सगळें आमचे मिसाचें बलिदान लायव्ह
टेलिकास्ट जाला आदार दिल्या सर्वांचो उपकार बावडत असतना आणि हे सगळें आयोजीत केलें आमच्या प्रिन्सिपाल पाद्र्याबान आणि हाका इंटरनेट आमकां दिलां हर एक पटीन दिता रॅपीड इन्फोटेक आमचो ओके ताचो उपकार बावडटा वेरेचेचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा उबे रावया निमाणो आशिर्वाद आमी घेवया. मिसा उपरांत हर एका वर्सा बरी एक वस्तू आमी एलाम करता आणि ह्या वर्सा 50 केजीचो दुकोरू एलाम आसा देखून तुमी रावचें देखून परवा 9व्या वर्साक जाता ताका इल्लेशें कानांनी केल्यार 50 आनी 2 केजी जातलो देखून रावचें आनी आमच्या कार्यांक आदार दिवचो. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमची तकली बागायात आगाणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशा उपणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तसो बाप आगुणाचो काळोख पयस करूं आनी शेगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरून. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तसो बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागती दिवं आनी सर्गेच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदां आसो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन कुरपेन मोगान तुमकां धाडटा. Jesu kayok semala santos pavya gurva kaune nidala olim ravya budnya sangi santos korit kita kavya Mola sangi moga karitani karya Dev devaso devla sansara Rai rayakso Mitlatya karna Kurang jaso Gaita antara Rakung Prakas Satya Puntara Jesu Bardok Semala Santos Pavya Gurva Kaune Nidala Olim Ravya Urnya Sengi Sumtos Koritina Kavya Gurnya Sengi Moga Koritani Karya मोगाळ पुत्रा सोवें आमकां मोळी आशिर्वाद दी लोरेत सायबीनी बगेन कुर्साचे कुरवे इवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे सगळ्यांनी भायर वता आसतना केक आनी कॉफी थंयसर स्वीकार करची.